कमी स्टाफ घेऊन तुम्ही वीज खाते चलयतात तरी कशें? 2 वर्सां वीज खात्यात कर्मचाऱ्यांची भरती केली ना, हाका कोण जबाबदार? मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक प्रश्न विचारलो. ताचेर वेगळेच इंजिनियरांचे पोस्ट भरतले अशें वीज मंत्र्यान उतर दिलें. वीज खात्यात वीज कर्मचाऱ्यांचो उणाव. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन अधिवेशनात हो प्रश्न उपस्थित केलो. वीज खात्यातल्या वेगवेगळ्या विभागांनी 1200 स्टाफाचो उणाव आशिल्ल्याचे ताणें वीज मंत्र्याचे नदरेक हाडून दिले. स्टाफ कित्याक भरूंक ना ते वीज मंत्र्यान सांगलें. आयकात तांची प्रश्नोत्तरी. This question was with respect to shortage of staff in the electricity department. जे आन्सर म्हाका दिला ते पळयलें जाल्यार टोटल 1200 स्टाफ हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक शॉर्ट आसा. म्हजो पयलो क्वेश्चन की टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज हाऊ मच? व्हॉट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट? And since when these 1200 posts are vacant? 2 वर्सां जर भरूना ते लॅप्स जाता आनी 5 वर्सां जर भरूना ते परमनंट लॅप्स जाता आनी अशे पोस्ट आनी जे आमकां यूज ना तेही पोस्ट भरूना आनी त्या खातीर इतलो नंबर वॅकंट आसा. आता जो प्रश्न तांणी विचारला 2 मिनटां दिता तुका टोटल स्ट्रेंथ, पूण टॅक्निकल स्टाफ सहज लॅप्स जावचो न्हय म्हणून आमी एक मदीं तयारी केल्ली, पूण ती जाली ना. टॅक्निकल स्टाफ सुद्दां लॅप्स जाता आनी त्या खातीरूच हो प्रॉब्लेम जाला. आनी सादारण 7330 इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टाफ. कितले? 7330, 7330. डिपार्टमेंट चलयता कशें? आय कॅन अंडरस्टँड. आतां तो म्हणटा की LDC, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पूण म्हाका हांगा पळयलें टॅक्निकल पोस्ट पळय, एसिस्टंट लायनमॅन 207, लायन हेल्पर 301, ज्युनियर इंजिनियर 59, एसिस्टंट इंजिनियर 35. आता इतले पोस्ट हे टॅक्निकल वेकंट आसा. विल द डिपार्टमेंट नॉट सफर? आनी जर आसा आतां ताणें परत एक पॉयंट काडलो की पोस्ट लॅप्स जाता. पोस्ट लॅप्स बेस्ट जायना स्पीकर सर. पोस्ट लॅप्स जाता जेन्ना तूं ते पोस्ट भरना. इफ यू आर नॉट फिलिंग द पोस्ट फॉर अ लॉंग टायम देन द पोस्ट गेट्स लॅप्स्ड. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट टेक्निकल स्टाफ, so much technical vacancies, how you can run the department like this? And secondly, what he is saying ki post आता पळय assistant engineer जे post भरपाक, what stops him? They have to be promoted. DPC करपाचे आनी promote करपाचे. They are not recruited directly. So where somebody येतो म्हणटा 2 वर्सां post भरूना, who is responsible? Hold them accountable. Why people of Goa should suffer and why we should suffer? 80च्या वयर पोस्ट ज्युनियर इंजिनियराचे वॅकंट आसा. म्हणजे हे 59 आनी 35 जर आमी एसिस्टंट इंजिनियराचे धरले जाल्यार जवळ जवळ 90 पोस्ट ज्युनियर इंजिनियराचे इन इलेक्ट्रिकल वॅकंट आसा. आतां हे सगळे प्रोसिजर करतलो जाल्यार आमकां एसिस्टंट इंजिनियर टू ई करतलो किंवा JE टू AE करतलो जाल्यार आमकां विजिलन्स क्लियरन्स लागता आनी हे विजिलन्स क्लियरन्स आमकां पयरूच मेळ्ळा. आतां 8 दिसांत हांव हें प्रमोशन करता आनी आतां GPSCच्या ह्याच्या प्रमाणे एडॉक प्रमोशन्स आर नॉट टू बी मेड. आमी उरले ते पोस्ट भरपा खातीर एडवर्टायजमेंट दितले आनी इट वील बी GSSC म्हणजे गोवा स्टेट कमिशन आसा ताजे मार्फत हे पोस्ट भरले गेले वतले. आतां आमी थरयलां की असो स्टाफ कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवप ना. वर्क चार्ज एस्टाब्लिशमेंट ओपन करप जसो PWDत आसा, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटांत आसा आनी त्या प्रमाणे मुखार वचप. गुड आयडिया. हांव घेनाका म्हणना, घे वर्क चार्जाचेर घे, कॉन्ट्रॅक्टाचेर वाटाचेर वर्क चार्जाचेर घे. डजंट मेक एनी डिफरन्स बिकॉज WRDक आसा, PWDक आसा. पूण घेया मरे तांकां. आतां आनी लायन हेल्पराच्यो हे काडल्या, एडवर्टायजमेंट काडल्या, इंटरव्यू घेतल्या, रिटर्न एग्जाम घेतल्या. कितले दीस जाले स्पीकर सर? गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, संदीप कामुलकार आनी निखिल जल्मी.